नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयांतूय सत्ता बदल जालो मात परिवर्तन जालें ना। काँग्रेसीचेच धोरण फुडें व्हरता पर्रीकार। आप फुडारी मनीस सिसोदियाचो आरोप, मात लोकांचो सभेक थंड प्रतिसाद। कुंडेच्या सरकारी स्कुलात कुलराचे उदक पिवन 11 विद्यार्थी दुयेंत। उपचार दिवन भुरग्यांक धाडले घरा। उदक पुरवण करपी टाकी कितल्याशाच तेंपासावन करूंक ना साफ। लोकसभा वेंचणुकेत उत्तरेंतल्यान 7, दक्षिणेंतल्यान 12 उमेदवार। रणजीत राणीन उमेदवारी घेतली फाटी। 2 दिसाळे आड पेड न्यूजाच्यो कागाळी। क्रायम ब्रांचीची मडगांवां बॅटिंग अड्ड्याचेर धाड, तिगांक अटक। निलेश नायक, रुपेश नायकाक सोडले जामिनार। रघु भंडारी पुलिसांच्या ताब्यांत। पुलीस सोदतात मुखेल सूत्रधाराक। आणि आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस सर्तीत भारताच्या चलयांची बरी कामगिरी। सुतीर्था मुखर्जीक भांगरा पदक, थायलंडचो चलो वस्ताद। खबरो विस्तारान। गोंयकारांनी वेंचणुकेत सत्ता बदल केलो, पूण राज्यात परिवर्तन मात जालें ना। जे धोरण काँग्रेसीन आपणायिल्लें तेच धोरण मुख्यमंत्री पर्रीकार फुडें व्हरता असो आरोप आम आदमी पार्टीचो राष्ट्रीय फुडारी मनीस सिसोदियान केलो। पणजी आझाद मैदानाचेर तांची जाहीर सभा जाली, मात सभेक अपेक्षे परस बरेच कमी लोक आयले। जिस तरह के भ्रष्टाचार से गोवा जूझ रहा था, आज भी उसी से जूझ रहा है। कैसीनो की जो लड़ाई गोवावासी उस वक्त लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। फिर बदला क्या? पार्टी, कुछ मंत्रियों के नाम, पार्टियों के नाम, कुछ चेहरे। हमारी जिंदगी में क्या बदला? आपकी जिंदगी में क्या बदला? इस देश के लिए क्या बदला? हमारे बच्चों की जिंदगी में क्या बदला? अगर यही भ्रष्टाचार झेलना था, अगर यही माइनिंग स्कैम झेलने थे, अगर यही बिजली में घोटाले झेलने थे, अगर कैसीनो के यही घोटाले झेलने थे, तो कांग्रेस क्या बुरी थी? लेकिन साथियों, पिछली बार जब हम आए थे तो विकल्प नहीं था। आज मैं आया हूं आपके पास में कहने, तो कह रहा हूं कि विकल्प है और विकल्प आप लोगों ने खड़ा कर लिया है। मैं बच्चे को ईमानदार हिंदुस्तान देना चाहता हूं और आप 2 गोवा की सीटें उसके नाम कर दीजिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए ईमानदार हिंदुस्तान के नाम कर दीजिए। लग जाइए, 10 दिन है, ज्यादा समय नहीं है। और इन 10 दिनों में ये लोग खूब पैसा खर्च करेंगे। इनके पास खूब पैसा है और इनका क्या है? अंबानी पैसा खर्च करेंगे, इनको कौन सा अपने पिताजी का खर्च करना है। लेकिन साथियों, डर गए तो मौका चूक जाएगा। घर पे बैठे रह गए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। गैस को $1 की जिस गैस को राहुल गांधी अभी $4 में बेच रहे हैं और $8 में बेचने की तैयारी कर रहे हैं मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने चिट्ठी लिख रखी है। $15.42 में बेचनी चाहिए ये गैस। 4 गुना महंगाई बढ़वाना चाहते हैं मोदी जी। बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं अब की बार महंगाई पर वार। अरे अंबानी जी को इतना फायदा पहुंचाओगे तो महंगाई पे वार कैसे करोगे? हमारी तो जेब पे वार करोगे, हमारी तो रसोई पे वार करोगे। गोयची जर जमीन उरली जाल्यार आमचे अस्तित्व उरतलें। आज खंयच्या खंयच्या प्रोजेक्टांनी हेंच्यांनी आमची जमनी घाल्या। येदे व्हडले IDCचे गजाल आसा, व्हडले फ्रॉड, व्हडले मनीस ते इन्वॉल्व आसा। मायनिंग घेयात, जमनीचे व्हडले फ्रॉड, व्हडले मनीस इन्वॉल्व आसा। सगळे मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा। मोपा एअरपोर्टा लागून आमच्या भितर गोंया भितर झगडी लायल्या। मोपाचे जे प्रकरण आसा, व्हडले जमीन स्कॅम आसा, तेन्ना आमी गोंयकारांनी हेंच्या कडल्यान फटोवन घेवपाची आज वेळ गेल्ली आसा। हेंचेर आज झाडू मारपाक जाय, इतल्याच खातीर की इतल्या वर्सां हेंच्यांनी आमकां फक्त झगडी लायली। 27% आरक्षण ओबीसीक दिवपाचें ठरलें। तुमकां सांगपाक म्हाका दुख भोगता की ती फक्त विधानसभेतूच घोशणा आशिल्ली। तुम्ही वेबसायटीर वचात, DTEचे वेबसायटीर वचात आणि पळयात, ह्या फावटीक आरक्षण 27% दिला, पण ते कशें दिवपाचें, सीट्स कशें अलॉट करपाचे हें ताजेर कांय ना। म्हणजे फक्त घोशणा केल्या, प्रत्यक्षात रिजर्वेशन मेळचें ना। ही सगळी आमच्या OBC लोकांची फसवणूक आसा अशें म्हाका दिसता। कुंडे सरकारी हायस्कुलाचे 11 विद्यार्थी अचकीत दुयेंत पडिल्ल्यान तांकां मडकय भलायकी केंद्रात व्हरून उपचार करचे पडले। शेनवारा सकाळी ही घडणूक घडली। हायस्कुलाच्या कुलरांतले उदक पिल्ल्यान हे विद्यार्थी दुयेंत पडले असो अदमास पालकांनी उक्तायलो। कुलराक उदका पुरवण करपी उदकाची टाकी कितलोसोच तेंप साफ करूंक नासली अशें समजता।
कुंडयच्या सरकारी हायस्कुलांतल्या कांय विद्यार्थ्यांक शेनवारा सकाळी अचकीत घुंवळ आयिल्ल्यान तांकां मडकय भलायकी केंद्रांत व्हरचे पडले. कुलरांतलें उदक पिल्यानंतर हे विद्यार्थी दुयेंत पडले अशें तांचें म्हणणें आसलें. 11 भुरग्यांक काडलेले तितूंतले 5 जाण भुरग्यांक पयलींच धाडले आनी आतां हळू एक भुरग्यांक धाडीत आसा, डिस्चार्ज दीत आसा. स्कुलान आयले, स्कुलान येवन पळयत जाल्यार टाकी पळयली जाल्यार टाकीचे सामकें हें बरोबर ना, सामकें उदक इतकें रापलेलें आहा की तें सॅम्पल काडून हाडला आमी. त्या सॅम्पलान दिसता हें तरी वयल्या घेतलां. जर तितून हें जर भितरलें काडिल्लें जाल्यार सामको खोदूळ आसलें, म्हणजे रेब्याचें उदक कशें. आनी खावपा बीन कितें दिल्लें स्कुलान? खावपाक कांय दिना. उदक पिवन तुमकां सगळ्यांक घुंवळोवपाक लागले. सदांच तेंच उदक पिताले तुमी? आजूच पिले. कशी केन्ना पिना नासली. कुलर आयजूच हाडला तर काय उदक पिलें म्हणटा. कुलराचें उदक पिलें म्हणटा. पयलीं एकट्याकूच जालें स्टार्ट, मागीर दुसऱ्या जालें. विद्यार्थी कशे दुयेंत पडले ह्या विशीं कांयच सांगप शक्य ना अशें हेडमास्तर जी.एन. नायकान सांगलें. कितली भुरगीं हाडलेली हांगासर? हांगा येतली 11 म्हणटात न्ही. कशें मागीर कोण हे केलें बिल्ले आमी हे गाडयेचे 3 हे गाडयेचे 3 आनी मागीर हेजे 3 4 हाडले. ते मागीर भितर मागीर तेंक इमिडिएट हे. सो आतां कशें कंडिशन कशें आसा भुरग्यांचें? डिस्चार्ज केला. कुंडयच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर गोंयच्यान 7 उमेदवार जाल्यार दक्षिणेंतल्यान 12 उमेदवार वेंचणूक लढयतले. शुक्रारा अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस आसलो. ह्या वेंचणुकेंतल्यान उत्तर गोंयांतल्यान रणजीत राणे ह्या एकल्यान आपलो अर्ज फाटीं घेतलो. 2012 विधानसभा वेंचणुके उपरांत ते आतां मेरेन 3.5% मतदार गोंयांत वाडल्यात. आतां मेरेन 2 दिसाळ्या विरुद्ध पेड न्यूजाच्यो कागाळी वेंचणूक आयोगा कडेन भाजपान केल्यात अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी केशव चंद्रान दिली. उमेदवार अर्ज फाटीं घेवपाचो शुक्रारा निमणो दीस आसलो. फक्त रणजीत राणे ह्या उमेदवारान अर्ज फाटीं घेतलो. उत्तर गोंयच्यान 7 जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 12 उमेदवार वेंचणुकेंत उरल्यात. One nomination was withdrawn. So total as on today, so there are 12 candidates contesting South Goa constituency and 7 candidates contesting North Goa parliamentary constituency. उत्तर गोंयांतले उमेदवार असे आसात: भाजपाचो श्रीपाद नाईक, काँग्रेसीचो रवी नाईक, आम आदमी पार्टीचो दत्ताराम देसाय, CPIचो सुहास नाईक, अपक्ष दयानंद नार्वेकार, राष्ट्रीय समाजवादी जनता पार्टीचो राजू डिसोजा आणि अपक्ष मित्तू मुजावर. दयानंद नार्वेकाराक पतंग, मित्तू मुजावराक मेणवाती जाल्यार राजू डिसोजाक बॅटरी टॉर्च हे वेंचणूक चिन्ह मेळ्ळां. दक्षिण गोंयांतले उमेदवार असे आसात: भाजपाचो नरेन सावयकार, काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आम आदमी पार्टीचे स्वाती केरकार, CPIचो राजू मंगेशकार, तृणमूल काँग्रेसीचो चर्चिल आलेमाव, अपक्ष शालोम सार्दीन, अपक्ष गोविंद गावडे, अपक्ष बाळकृष्ण साळगांवकर, अपक्ष वेणूस हबीब, गोंयकारांचो आत्रेक असरोचो ॲडव्होकेट जवाहर डायस, गोवा स्वराज पार्टीचो सावियो रॉड्रिग्स, बहुजन मुक्ती पार्टीचो क्लिफन डिसोजा. 2012च्या विधानसभा वेंचणुके उपरांत आतां मेरेन 34,474 मतदार वाडल्यात. तातूंत 27 NRI आसात. There has been substantial increase only because there was extra effort to enroll all such left out voters. We are having a figure of 10,60,780 electors in Goa. आतां मेरेन 2 दिसाळ्या आड भाजपान पेड न्यूज प्रसिद्ध केल्ल्याचो आरोप करून वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ केल्या. Now we have received complaint regarding media, 2 complaints regarding paid news, and we are taking action as per the direction given by the commission. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि ओमकार फळारी. मराठी राजभाषा आंदोलनाचो उमेदवार रणजीत राणेन शेनवारा आपलो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतलो. लोकसभा वेंचणूक जिखपा खातीर जाय तितली पूर्वतयारी करूंक नाशिल्ल्यान हो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेता अशें आंदोलनांतल्या वांगड्यांनी शेनवारा मिडियाक सांगलें. मराठी राजभाषा आंदोलनाचो उमेदवार रणजीत राणेन शेनवारा आपणालो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतलो. आम्हाला वाटलं की यावेळी निवडणूक जर लढवली आम्ही तर ती आम्हाला जिंकायलाच पाहिजे. नुसती प्रतिमात्मक म्हणून निवडणूक लढवायची नाही. ज्यावेळी आपण निवडणूक लढवतो त्याची पूर्ण तयारी करायला पाहिजे,
पूर्व तयारीनिशी आपण त्या रणांगणात उतरलो पाहिजे आणि ज्यावेळी आपण निवडणूक लढवतो ती जिंकण्यासाठीच लढवली पाहिजे, फक्त एक प्रोटेस्ट म्हणून नाही. आणि हा दृष्टिकोन नजरेसमोर ठेवून काल सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत माझ्या निवासस्थानी आमची बैठक झाली आणि साधक बाधक चर्चा झाल्यानंतर आम्ही अशा निर्णयापर्यंत येऊन पोचलो की या लोकसभेला आपण निवडणूक न लढवता आपण पुढच्या विधानसभेसाठी तयारी करू किंवा त्या दृष्टीने आपण हालचाल करू. गोंयांतल्या भाजपा सरकारान मराठी राजभास केली ना जाल्यार फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेन 40 मतदारसंघांतल्यान उमेदवार उबे करतले अशें रणजीत राणेन सांगलें. हे राजकीय पक्ष आहेत त्या सगळ्यांना माझं आव्हान आहे की अजून सुद्धा मराठी राज्य भाषा करण्यासाठी या लोकांना संधी आहे आणि ते केलं नाही तर पुढच्या वेळी जो उमेदवार विधानसभेत उमेदवार 40 मतदारसंघात असणार ते माघारी करण्यासाठी नाही तर ते पाडण्यासाठी उभे असणार. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.